श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिका गोंयांत येवंक बंदी आनीक 60 दीस वाडयल्या। गोंय सरकारान मुथालिका गोंयांत येवंक घाल्ल्या बंदीच्या आदेशाची मुजत बुधवारा सोंपली। मुथालिकाचे बंदीचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान काडलो। दोनूय जिल्लो एसपीचे शिफारशी वेल्यान जिल्लोधिकाऱ्यांनी नवो आदेश काडला। रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचेर गोंय प्रवेशाचेर घातिल्ली बंदी कायम उरतली। उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान बंदीचो आदेश काडलो। मुथालिकाचेर घातिल्ली बंदी कायम दवरपाचो रिपोर्ट उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या एसपींनी जिल्लोधिकाऱ्यांक दिल्लो। ताच्या आदाराचेर हो निर्णय घेतला। मुथालिकाचेर घातिल्ली बंदीची मुजत बुधवारा सोंपिल्ली। हालींच प्रमोद मुथालिकान गोंयांत येवपाक दिवचे म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारिल्ली। गोंय सरकारान घातिल्ली बंदी ताच्या मूलभूत हक्का आड येता हो मुथालिकाचो युक्तिवाद हायकोर्टान भायर मारिल्लो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। भूंय संपादन बिलाचेर राज्याचे एकमत जावंक थोडो वेळ सरकारान वाट पळोवची। एकमत जालें ना जाल्यार राज्यांक आपापली दुरुस्ती करपाक अधिकार दिवचो म्हूण चडशा मुख्यमंत्र्यांनी सुचयलां। निती आयोगाचे गव्हर्निंग मंडळाची दुसरी बसका बुधवारा दिल्ली जाली। भूंय संपादन विधेयकाच्या कोफुसांवाचेर मार्ग काडपाक म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन आपयल्ले बसकेक फक्त 16 राज्यांचे मुख्यमंत्री पावले। काँग्रेसीचे 9 धरून वट्ट 12 मुख्यमंत्र्यांनी कूस मारली। मुख्यमंत्री पार्सेकार बसकेक आशिल्लो। तो केंद्राचे दुरुस्तीचे फावरात। सांजे मुख्यमंत्र्याची अमित शाह बरोबर बसका जाता। डेवलपमेंट का शेयर दिया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है वहां दी जाए, इस तरह के फिर सुझाव लोगों के आए। और एक बहुत बड़ा सुझाव मुख्यमंत्रियों का था कि केंद्र प्रयास करे कि एक आम राय बनेगी और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करे, लेकिन राज्य इंडेफिनेटली उस कंसेंसस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और अगर आप कंसेंसस से नहीं इसको पारित करवा सकते तो फिर केंद्र राज्यों पे छोड़ दे। जो राज्य तेजी से प्रगति करना चाहते हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेशंस इसमें सजेस्ट करे और केंद्र उन स्टेट लेजिस्लेशंस को अप्रूव करे। प्रधानमंत्री जी ने कंक्लूडिंग कमेंट्स अपने दिए कि स्टेट्स के इन सभी सुझावों को, जो दोनों प्रकार के हैं, इनको मद्देनजर रखा जाएगा और विकास न रुके ये सरकार की प्राथमिकता होगी। और इसी वजह से जब राज्यों ने आग्रह किया तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है और राज्यों को जिस फ्लेक्सिबिलिटी की अपेक्षा है, केंद्र उस कंसर्न को भी मद्देनजर रखेगा। जे अमेंडमेंट सरकारान हाडला ते आवश्यक आसा प्रस्तावात। नाजाल्यार आमच्यो गजाली दुखलानात। ब्रिजीस तो खंयची नवीन गोष्ट घेतलो 80% मान्यता ही मेळूच शकना। जे अमेंडमेंट आसात आनी जे लोकसभेन पास केल्यात ते पास जावचे। आपल्या 13 वर्सांच्या पुतणेचेर बलात्कार करपी एकल्याक वास्को पुलिसांनी भितर उडयलो। एका एनजीओन बलात्काराचें प्रकरण पुलिसां मेरेन पावयल्लें। उपरांत पुलिसांनी एफआयआर करून आरोपीक धरलो। हें कर्म आंगार कांटो हाडपाचें। मात बलात्कार करतल्या काकाक पुलिसांनी धरलो त्या वेळार ताच्या तोंडार पश्चातापाचें कसलेंच चिन्ह नाशिल्लें। This is a case of a 13-year-old girl being sexually exploited by her own uncle. The girl had confided in her friend, and through the friend we came to know the case. So far, the offence has been registered at the Vasco police station, and the accused has been taken into custody. काल पीटर बोर्जीस म्हणून एनजीओ याने कंप्लेंट दिली की एक मायनर चलयेक त्याचो अंकल बाय नेम एंथोनी थॉमस म्हणून तो ताका सेक्शुअली अब्यूज करतालो म्हणून ओवर अ पिरियड ऑफ टायम। आनी ती कंप्लेंट आमी रजिस्टर केली आनी द एक्यूज इज अरेस्टेड। मायनिंग ट्रक ड्रायव्हरांकय खंय सरकारा कडल्यान 5-5 लाख रुपया जाय। मागणी फुडें काडपी ट्रकवाल्यांचो युनियन लीडर अजित सिंग राणेन सरकाराक ते खातीर 7 दिसांची डेडलायन दिल्या। राणे म्हणटा मायनी बंद पडिल्ल्यान ट्रक ड्रायव्हर 3 वर्सां बेकार पडल्यात। तांचे जेवणा खाणाचे हाल जाल्यात। तांकां आदार दिलो ना जाल्यार शिवसेना स्टायलीन मोर्चा काडटले। ही मागणी घेवन ड्रायव्हर आनी शिवसेना मुख्यमंत्र्याक मेळपाची आसा। आमी तांकां 15 दिसाचो बी टायम दिलो तांकां। दॅट हॅज बीन फर्दर एक्सटेंडेड आनी 8 दिसाचो तांकां आमी टायम दितात आनी सरकारा कडेन मागता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन त्याच बरोबर हे सायमल्टेनियसली सबमीट करता आसतना सरकारा कडेन मागता की हे गरीबांतले गरीब लोक आसता ते भुमिपुत्र आसा
तेंची खुबशे जाणांची शेतां गेल्ली आसा बाकीचे जे म्हणजे कुळागरांतल्यान बी बारीक बारीक कितें किंवा शेतींतल्यान जे कितें अर्न करतले पळय तशा पद्दतीची आतां संदी मेनली मायनींग बेल्टांतल्या लोकांक ना कळ्ळें आनी हे ड्रायव्हर आसा ते बाबा पणजे किंवा मडगांव अशा शहरांतले काय डायरेक्ट ते ना आसा तेच मायनींग बेल्टांतलेच आसा तेका लागून प्रायोरिटीन कळ्ळें प्रायोरिटीच्या तत्वाचेर ह्या लोकांच्या प्रश्ना कडेन सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा आमी जास्त मागनात कमीच कमी जे आसा न्ही प्रत्येक ट्रक ड्रायव्हराक जो ह्या क्षेत्रान आसा कळ्ळें तांकां 5 लाखाची आर्थीक मदत जी आसा न्ही ही सरकारान दिवपाक जाय सरकाराचें तें आद्य कर्तव्य ठरता आनी सरकारान जर इच्छा शक्ती जर दाखयली जाल्यार सरकार त्या साठी आर्थीक तरतूद सुद्दां करूं शकता दॅट सरकारान तांकां ब्लायंडली दिवचें किंवा मागपाक जाय म्हणून मागता किंवा मोठी अननेसेसरी मोठी एक एमावंट सबस्टन्शियल एक तांकां 20 लाख दिवचे 15 लाख दिवचे अशा पद्दतीन तांकांय खोटें स्वप्न दाखयना सरकारा कडेन अवास्तव मागणी आमी करिना 5 लाख जे आसा न्ही तांकां आर्थीक प्रत्येक ड्रायव्हराक मेळची अशा पद्दतीचें आसा आनी त्या साठीच आमी 8 दीस दिता ना जाल्यार आसा न्ही ते आमी शिवसेनेच्या स्टायलीन जे आसा पळय हे आमी आंदोलन जे आसा आमकां फुडें व्हरचें पडटलें. फाटलीं 6 वर्सां चलिल्ली T20 चॅम्पियन्स लीग सर्त बंद पडल्या. ह्या सर्तीच्या कार्यकारी मंडळान बुधवारा दनपारां हो निर्णय घेतलो. मंडळांत BCCI, क्रिकेट साऊथ आफ्रिका आनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधी आसात. सर्त ह्या वर्सा सप्टेंबर ते ऑक्टोबर मजगतीं जावपाची आशिल्ली. मंडळाच्या निर्णयाक लागून ही सर्त आतां जावची ना. पोरूं चेन्नई सुपर किंग्स ही सर्त जिखिल्ले. घेवया एक विराम.